4 दीस संजीवनी भायर आंदोलनाक बशिल्ले ऊस उत्पादक शेतकार सोमारा पणजे आझाद मैदानार पावले। जो मेरेन सरकारा कडल्यान संजीवनीच्या फुडाराविशीं लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आझाद मैदानावयल्यान हालचे नात म्हणून शेतकार ठाम। मजगती मुख्यमंत्र्याक मेळपाक वचपाक भायर सरिल्ले आंदोलकांक पुलिसांनी आडायले उपरांत आंदोलक परते आझाद मैदानार ठाण मांडून बसल्यात। फाटले 4 दीस ऊस उत्पादक शेतकार दारबांदोड्या संजीवनी भायर आंदोलनाक बशिल्ले। एक तर कारखानो वा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करचो म्हण तांची मागणी, मात सरकारा वाटेन जितो मूस तांचे वासपुसेक येवंक ना। निमण्या शेतकारांनी सांगले प्रमाण सोमारा ते पणजे आझाद मैदानाचेर पावतले। जय जवान जय किसान जय राकेश जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा। गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा जय हो, गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा जय हो, गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचा जय हो। मान्य करा, मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, मान्य करा, मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा। संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या गेटीचे 4 दिस धरण्याचा कार्यक्रम जातकीर आज गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना हाचे सकयल 800 संजीवनी सहकारच्या भागधारकांच्या मार्फत तांचे या भांगराचे प्रतिनिधी आज आझाद मैदानाचेर उपस्थित आसा। संघटनेचे सगळे मालगाडे हांचे उलोवप जातले आणि ह्या उलोवपाक जर सरकाराचे कांयच आवाज आमचे पर्यंत पावलो ना किंवा आमची वाचूच करपाक जर येयली ना जाल्यार दनपारच्या कडाचेर आमी कमिटी आमची जी कमिटी आसा ती कमिटी मुख्यमंत्र्या पर्यंत निवेदन दिवचे पासत संपर्क करतली। हो बीजेपीचो सरकार हेचो हेतू एकूच, तेचो दोळो ह्या 15 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी तुमगेली आशिल्ली आज जेन्ना कॉर्पोरेशनांतल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी ट्रान्सफर जाता एका फकत रियल इस्टेट लॉबीक प्रमोट करपाक। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री तांचो एक स्वप्न आशिल्लें की सामान्य बारीक वयर काडप। भाऊसाहेब बांदोडकरांचे एक विजन आशिल्लें खंय तरी शेतकरी हांकां खंय तरी मुखार काडप। आमचो प्रधानमंत्री सदांच म्हणटात की शेतकरी इज द बॅकबोन ऑफ दीस कंट्री इकॉनॉमी। सत्य परिस्थिती कितें की आज शेतकऱ्यांक काबार करपाक हे सरकार सोडोवपाक सुद्दां काँग्रेस पक्ष पावलो। तो काँग्रेस पक्ष हो सदांच बारीक सामान्य गोंयकारां बरोबर आसा आणि हाज्या फुडें आमी त्या शेतकऱ्यां बरोबर रावतले। आयज आमी हांगा फार्मर्स प्रोटेस्ट आसा तांकां सपोर्ट करपाक गेल्ले। गेल्या फावटी जेन्ना 4 दीस पयलीं जेन्ना ते दारबांदोडा तेंच्यांनी चालू केल्ले त्या दिसा आमी गेल्ले। आतां आमकां कळोन येयलें की तांकां अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा सायडीच्यान तांकां कसलेंच आश्वासन ना जाल्यार कसलेंच कॉरस्पॉन्डन्स तेंच्या कडेन कम्युनिकेशन जाल्लें ना। आतां ते हाजे हांगा येवन बसल्यात पळय हांगा सांग्या इतल्या पयच्यान जेन्ना लोक हांगा काणकोणच्यान लोक येवन हांगा येयला जे उसाचेर तेंचे उत्पन्न ते करताले आनी फॅक्टरीचेर ते डिपेंड आसले। ती फॅक्टरी आतां 4 वर्सां जाली बंद आसा आनी थंयसर तुमी जाणा सगळे जाण की इथेनॉल प्लांट घालता आनी PPU मॉडेल करता आनी अशे कितलेशे गजाली जाले पूण अजून मेरेन त्या शेतकऱ्यांक तो न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळलो ना म्हणून ते शेतकरी हांगा पावला। हेच्या फाटल्यान आमकां ह्या सरकाराची कॉन्स्पिरेसी दिसता की हो सरकार खंय ना खंय तरी हांगा जो ते ऊसकारांचो जो जागो आसा ना जाल्यार ह्या फॅक्टरीचो जो जागो आसा त्या जाग्याचेर ह्या सरकाराचें लक्ष आसा। मजगती दनपारा उपरांत शेतकार मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवपाक म्हण ताच्या आल्तिनावेल्या बंगल्यार वचपाक भायर सरिल्ले तेन्ना पुलिसांनी तांकां आडायले जाल्यार कांय जाणांक ताब्यांत घेतले। स्टेट वन ड्युटी आसा तिच्या म्हणण्या प्रमाणे अशें तुमच्या 5 जाणांचे शिष्टमंडळ सीएम सराक निवेदन दिवपाक धाडटा तेन्ना तुमी हातून आनी खंकाळ जायनाका अशें तेजे म्हणणें। सो आतां आमची जी गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेची जी हें आसा कमिटी आसा ती आतां निवेदन घेवन आमी तांकां सांगूंक जाय की हें निवेदन कलेक्टराचे मार्फत धाडपाची गरज ना। आमी शेतकार लोक आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे आमी भागीदारक आमचे सगळ्यांचे शेअर आसा आमचो अधिकार आसा। एक पत्राचेर बरयल्लें निवेदन सीएम सराक दिवपाचें ते जरी पर्पल फेस्टा आसा जाल्यार आमची 5 जाणांची कमिटी आमी मॅजिस्ट्रेट साहेबाक सांगुया तांकां तूं व्हर आनी निवेदन थंय सीएम सराक घेवपाक लाय।
उपरांत आंदोलनाक आशिल्ले तशे परतून आझाद मैदानार बसल्यात. जो मेरेन सरकारा कडल्यान कारखान्याच्या फुडारा विशीं लेखी जाप येना तो मेरेन आंदोलन चालू दवरपाची उस्कारांची शिटकावणी. आपण तुमकां आश्वासन दिता अरे एक सध्या सारकें सीएम सराक एक शेतकामत्याची शिष्टमंडळ मेळपाक फाल्यां यो म्हणून सांगप हें कित्याक लागून म्हणून हें फाल्यांचे आजच कर मरे आनी आमकां मारून उडोवपाचें जालें तर तेंय सांग आतांचे आतांच मारून उडय आयचे मारून फाल्यां कित्याक धुकलता आमी तुमी आयकपाचें ना. तुम्ही या फाल्यां तशें म्हणून पूण आतां जर तुगे एक तरी मिनिस्टर हांगा येवनी एक अग्रिकल्चर मिनिस्टर येवनी जाल्यार आमचो समाज कल्याण मंत्री आसलो मरे ह्या इथेनॉल प्रकल्पाक तेका आपया मरे तेका लोकांक सांगून आपण जबाबदारी घेतलो सीएमा कडेन वचून सुटोवपाची म्हणून. आमी आनी एक तुमकां 15 मिनटां दिता. 15 मिनटां भितर सीएमाक जर भोवना जायत सुभाष फळदेसाय आमचे मिनिस्टर आहात त्यांनी तरी येवचे नाल्यार एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी हेणी तरी येवचे आनी आमकां कितें सांगचें कित्याक आतां भायर कोण उलयता तांकां आमी आडोवंक शकना न्हय हितून. बट तुमी खंय तरी फ्रेमीन आसूंक जाय न्हू तुमचें आंदोलन म्हणून कळपा जाय अशें दिसना तुमकां. आसा आमी आसा न्हू कित्याक आमकां उदक धरून व्हरून उडयलें तेंच्यांनी हें केलें सगळें केलें नाटकां सगळीं चल्लेलीं हांवें आनी आमकां बेगीच्या बेगीन प्रश्न सोडया. शेतकार भाव आतां बरें पयस वचपाच्या 80-90 किलोमिटर वचपाच्या कित्याक वाट पळयता आमची तुमी आतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.